तर आम्ही आता असा कारापूर तिस्कात विठ्ठलापुराच्या सकयल्या देवतेर ज्या देवतेर अशें आसा की ती देवतेर टर्न जे आतां टर्ना वयल्यान सकयल्ले गाडी वयर येता दिसना आनी वयल्यान ती सकयल वयता ती दिसना. आतां तुमी पळयल्या पळय इनोवा आनी स्विफ्ट डिझायर हेंच्या भितर राती एक्सिडंट जाला. तेजें कारण म्हणजे एक तर गाडी येता ती दिसना एकमेकाक आनी तो डेंजर झोन जो हांगासर गेली कित्येक वर्सां जाली ह्या डेंजर झोनाची मागणी आसा की हो रस्तो एक तर सरळ करचो नाजाल्यार हांगासर एक कशी तरी योजना करपी की बाबा दोन्ही गाडी येता ते कळपाक जाय म्हणून. तरी 2 वर्सां अशें म्हायती आहे की 2 वर्सां पयलीं माननीय मुख्यमंत्री आणि जे आमदार आशिल्ले त्या आमदारा भितर पाहणी करून त्याच्या उपरांत अशें कळयलें की ते रस्त्याचो स्ट्रेट रस्तो करपाचो आणि जी कितें अडचण येता ती क्लियर करून 2 वर्सांच्या पयलींच हो रस्तो स्ट्रेट करपाचो अशें चाललेलें. पण अजुनूय 2 वर्सां उलटून सुद्दां हो रस्तो आहा तसोच आहा आणि फाटल्या 1 1.5 म्हयन्या पयलीं हांगासर एक रस्त्यार ट्रक पडून सोमतात घराच्या सायडीकूच ट्रक कोसळलेलो. त्याचेंय कारण अशें आसलें की फुडच्या गाडयेसून आणि अंदाज नासतना रस्तो कळना. तर ज्या पद्दतीन आता तुम्ही पळयता आसतना फाटल्यान गाडी वयता तितून कळना की सकयली गाडी कशी खंयच्या पद्दतीन येता आनी वयल्यान गाडी सकयल दिसना. हो जो डेंजर झोन आहा तो खूब इतके फावटी एक्सिडंट जाला तरी सुद्दां कोण विचारान घेयना. तर ही गजाल अशी परत एकदा जावपाक जायना ही विचार सरकारान घेवचे. आणि आता तुम्ही पळयला आसतना की आता ही जे 2 एक्सिडंट जाला त्या 2 एक्सिडंटान मायनर एक्सिडंट जाला पण गाडयेक लागला तरी मनशांक लागून ना. पण ही मोठी घटना जावपाक जायना. तर सरकारान हेची परत एकदा पाहणी करपाची आणि व्यवस्थित रस्तो हो स्ट्रेट करपाचो प्रयत्न करता. तर प्रुडंटा खातीर सिद्धार्थ कांबळे. तर आमी आता असा कारापूर तिस्कात विठ्ठलापुराच्या सकयल्या देवतेर ज्या देवतेर अशें आसा की ती देवतेर टर्न जे आतां टर्ना वयल्यान सकयल्ले गाडी वयर येता दिसना आनी वयल्यान ती सकयल वयता ती दिसना. आतां तुमी पळयल्या पळय इनोवा आनी स्विफ्ट डिझायर हेंच्या भितर राती एक्सिडंट जाला. तेजें कारण म्हणजे एक तर गाडी येता ती दिसना एकमेकाक आनी तो डेंजर झोन जो हांगासर गेली कित्येक वर्सां जाली ह्या डेंजर झोनाची मागणी आसा की हो रस्तो एक तर सरळ करचो नाजाल्यार हांगासर एक कशी तरी योजना करपी की बाबा दोन्ही गाडी येता ते कळपाक जाय म्हणून. तरी 2 वर्सां अशें म्हायती आहे की 2 वर्सां पयलीं माननीय मुख्यमंत्री आणि जे आमदार आशिल्ले त्या आमदारा भितर पाहणी करून त्याच्या उपरांत अशें कळयलें की ते रस्त्याचो स्ट्रेट रस्तो करपाचो आणि जी कितें अडचण येता ती क्लियर करून 2 वर्सांच्या पयलींच हो रस्तो स्ट्रेट करपाचो अशें चाललेलें. पण अजुनूय 2 वर्सां उलटून सुद्दां हो रस्तो आहा तसोच आहा आणि फाटल्या 1 1.5 म्हयन्या पयलीं हांगासर एक रस्त्यार ट्रक पडून सोमतात घराच्या सायडीकूच ट्रक कोसळलेलो. त्याचेंय कारण अशें आसलें की फुडच्या गाडयेसून आणि अंदाज नासतना रस्तो कळना. तर ज्या पद्दतीन आता तुम्ही पळयता आसतना फाटल्यान गाडी वयता तितून कळना की सकयली गाडी कशी खंयच्या पद्दतीन येता आनी वयल्यान गाडी सकयल दिसना. हो जो डेंजर झोन आहा तो खूब इतके फावटी एक्सिडंट जाला तरी सुद्दां कोण विचारान घेयना. तर ही गजाल अशी परत एकदा जावपाक जायना ही विचार सरकारान घेवचे. आणि आता तुम्ही पळयला आसतना की आता ही जे 2 एक्सिडंट जाला त्या 2 एक्सिडंटान मायनर एक्सिडंट जाला पण गाडयेक लागला तरी मनशांक लागून ना. पण ही मोठी घटना जावपाक जायना. तर सरकारान हेची परत एकदा पाहणी करपाची आणि व्यवस्थित रस्तो हो स्ट्रेट करपाचो प्रयत्न करता. तर प्रुडंटा खातीर सिद्धार्थ कांबळे. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.